हांगा एक्सिडंट म्हणटा ते डेलीचे जाल्ले आसा. ताका लागून हांवें कितें केलें, फाटल्या 15 दिसां पयलीं डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्लें रिगार्डींग द क्लोजर ऑफ दॅट मिडियन, जो इलिगल मिडियन जो ट्रक पार्किंगा लागून दवरला पळय न्ही, हो रूट कोज हांगा एक्सिडंट जावपाक. कित्याक खंयच्याय टायमार यू टर्न मारता, खंयच्याय टायमार टर्न मारता व्हडले व्हडले कंटेनर, आनी हांगा लायट नाशिल्ल्या कारणान एक्सिडंट हे डेलीचे जाल्ले आशिल्ले. पूण डेप्युटी कलेक्टरान रोखडेच 2 दिसांनीच दुसरे दिसा ते ट्राफीक सेलाक इन्स्पेक्शनाक धाडले. ट्राफीक सेलानूय सामकें पीआयन बऱ्यापैकी काम केलें आनी तेणें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रोखडोच धाडलो की त्या मिडियन जो आसा तो इल्लिगल आसा आनी त्या मिडियना लागून थंय ट्राफीक पार्किंग जाता, इल्लिगल ट्रक पार्किंग जाता आनी त्या ट्रक पार्किंगा लागून एक्सिडंट जाता असो बऱ्यापैकी रिपोर्ट धाडला. आनी कालूच तो नॅशनल हायवेक सबमीट केल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टरान. डेप्युटी कलेक्टर प्लस पीआय हेंच्या दोगांनी बरें काम केल्लें आसा. आतां नॅशनल हायवे आतां जो इंजिनियरा कडेन उलयला ते सोमराचो मिडियन ते बंद करपाचें आसा. सो आयज कितें जालें, कसो कितें एक्सिडेंट जालो आमकां? कंटेनर ट्रक पार्किंग आशिल्लें. आमी जायत्या वेळा हांगा येयल्ले आसा. म्हाजो आमी सुद्दां कास सुद्दां हेणें रीच साळगांवकारान हांगा रातची कंप्लेन केल्ली, पण लास्टाक कोणी येयलें ना ती दुसरी गजाल. पण आमी प्रत्येक टायमार फाटीं 20 वर्सां हांगा आवाज उठयता ट्रक पार्किंगाचे, पण कोणूच इनिशिएटीव घेना. आतां खंय तरी एक तो मिडियन क्लोज जालो की हांगा ट्रक पार्किंगाचे कमी जातले, पण हे टोटल बंद जावपाचें गरज आसा. कित्याक हांगा इंडस्ट्रियल झोनूच ना. इंडस्ट्रियल झोन आसा, बेतोडा आसा, कुणे आसा, मडके आसा. तेंची जबाबदारी आसा ते ट्रक टर्मिनल करून घेवपाचें. हो नॅशनल हायवे आसा, नॅशनल हायवेचेर ट्रक पार्किंग जावपा लागलें, एक्सिडंट जावपा लागलें, कितें जातलें? हे डेली जाल्लें आसा. कोण तरी हांगा मंत्री मरपाचो आशिल्लो आज, जाल्यार हे सगळे ट्रक पार्किंग आतांच बंद जाता. हांगा आम आदमी मरता. ताका लागून हांगा जर मंत्री मेल्लो जाल्यार भयंकर मोठो इशू जातलो आसलो. पुलीस फोर्स 2-3 बसी येतल्यो आसल्यो आनी सगळे ट्रक पार्किंग क्लियर जातलें आसलें. कंप्लेंट केल्या जाल्यार एकटोय ट्राफीक पुलिसाचो मनीस हांगासर येयलो ना आनी हें क्लियर केलें ना. जर हेंच्यांनी आमी कंप्लेंट करताले तेन्नाच जर पयलीं हेंच्यांनी हें सगळें क्लियर केलेलें जाल्यार आतां हो भुरगो मरचो नासलो, हेजो जीव उरतलो आसलो आयज. ही परिस्थिती अशीच उरतली जर हे ट्रक पार्किंग हांगासरले काडिना जाल्यार. आयज हो एक्सिडंट जावपाचें कारण म्हणजे हे ट्रक पार्किंग. ओके. आनी दुसरी गजाल आसा, म्हाका एक अजापाची गजाल दिसता. एक 2 व्हिलर जर नो पार्किंगाक जर गाडी लायली जाल्यार आमकां 1000 रुपया फायन पडटा. पण 4 दिसां पयलीं आमी दोगांनी ट्राफीक सेलाक रातचे 10-11 वरांचेर आपयले, तेन्ना तांकां कसलीच फायन मारली ना. ताका चला हांगासरले चला, हांगा रावपा मेळना इतलेंच सांगलें. पूण ह्या जाग्यार आमची 2 व्हिलर आशिल्ली न्ही, आमकां 1000 फायन पडटली आसली. पण येदे व्हडले 30-40 लाखाच्या ट्रकांक 500 रुपया फायन कशी? हो म्हजो एक मोठो प्रश्न आसा. बरें तांकां धांवणे येता तशें आमकां धांवणया मरे. आमी जर केन्ना नो पार्किंगाक लायिल्ली आसा गाडी, आमकां धांवणया, फायन मारूं नाका. पण आमकां रोखडेच चलन मारता आनी हातीन दिता 1000 रुपया. पण तांकां चलन आसना, तांकां धांवणयता ते गोरवांक धांवणयता. पण गोरवां कितें पर आसा तशी बसता न्ही थंय. एक जाता आतां एक्सिडंट जाला, ती सायड ज्या जाग्यार एक्सिडंट जाला पळय न्ही, थंय कंटेनर आशिल्ले. ते एक मेन रूट कॉज आसा एक्सिडंट जाला ताका.